आता गोय, बेंगळूर आणि हैदराबादाक विजा ऑन अरायवल फॅसिलिटी मेळ्ळ्या. जुना उपरांत विस्तारीत दाबोळी विमानतळ सुरू जाल्या उपरांत ही सुविधा गोंयांत येवपी ठरावीक देशांतल्या विमान प्रवाशांक लागू जातली. फिनलँड, जपान आणि न्यूझीलंड हे सारकेल्या 11 देशांतल्या लोकांक सध्या भारतात विजा ऑन अरायवल लागू केल्या. रशिया, फ्रांस, जर्मनी सारकेले गोंयांत येवपी हेर 10 ते 12 देशांतल्या पर्यटकांकूय ती करची म्हणून गोवा टुरिझम विदेश मंत्रालयाच्या पावंड्यार यत्न करता. पळयात रिपोर्ट. भारतांत चडांत चड विदेशी पर्यटक येवचे म्हूण यत्न चालू आसात. सध्या भारताचो जगांत 26वा नंबर लागता. दर वर्सा सुमार 65 लाख विदेशी पर्यटक भारतांत येतात आनी तातूंतले 4 ते 5 लाख विदेशी पर्यटक गोंयांत येतात. ह्यो गजाली विचारांत घेवन गोवा, मंगळूर आनी हैदराबाद विमानतळार देवल्या उपरांत विजा दिवपाची येवजण लागू केल्या. न्यू दिल्ली, मुंबय, कोलकाता, चेन्नय, कोची आनी तिरुअनंतपुरम ह्या विमानतळांचेर ह्या आदींच येवजण चालीक लागल्या. जपान, सिंगापूर, फिनलँड, लक्झमबर्ग, न्यूझीलंड, कंबोडिया, लाओस, व्हिएतनाम, फिलिपायन्स, म्यानमार आनी इंडोनेशिया ह्या देशांतल्यान येवपी पर्यटकांक ही सवलत मेळटा. गोंयांत येवपी विदेशी पर्यटकां मदले सुमार 60% पर्यटक ब्रिटन आनी रशियन असतात. 6% पर्यटक फिनलँडाचे असतात. जपान आनी न्यूझीलंडाच्या पर्यटकांचे प्रमाण सामके कमी आसात. रशिया, जर्मनी, फ्रांस आनी हेर कांय देशांतल्या पर्यटकांकूय ही सवलत मेळची म्हूण गोंय सरकार यत्न करता. गोंयांत येवपी पर्यटकां मदीं रशियाचे सुमार 30% पर्यटक असतात. सुमार 10 ते 12 देशांची नांवां विदेश मंत्रालयाक धाडल्यात. ही मागणी मान्य जाल्यार गोंयांत पर्यटक धंद्याक उर्बा मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. फोंडे पालिके खातीर मोगो भाजपा युतीचे उमेदवार जाहीर जाल्यात. फोंडा सिटीजन कमिटीच्या नांवान दोनूय पक्षांनी 14 जाणांचे पॅनल घालां. मोगोचो आमदार लवू मामलेदार आनी भाजपाचो आदवोगाद नरेंद्र सावयकार आनी सुनील देसायान पॅनला बरोबर ही घोशणा केली. 14 वॉर्डाच्या फोंड्या पालिकेत 60 उमेदवार रावल्यात. खडपाबंड वॉर्डात रॉय नायका आड आदलो नगराध्यक्ष व्यंकटेश नायक वेंचणुकीचेर फोंडेकारांची नजर आसा. मोगो पक्ष, बीजेपी तशेंच इतर सगळे इंडिपेंडंट किंवा आनी सगळे जे एक मतान एका विचाराच्या समविचारी ते सगळे एक जावन आमी फोंडा सिटीजन्स कमिटीच्या नांवा खाला इलेक्शन हे करपाचें थारायलें आनी तातूंत आमी सगळे एक जावन 14 वॉर्डांनी 14 कॅन्डिडेट काडल्या. आज आमच्या सगळ्याच्या नशिबान एक बरें सरकार आज आसा, मुख्यमंत्री बरे आसा. तांच्या आशिर्वादान आमी अशें ठरयलें की फोंड्यान सुद्दां जर युतीचे उमेदवार जर उबे केले जाल्यार निश्चितूच कारण लोकांचें म्हणणें आसा की दोनूय पक्ष जर एकठांय येत जाल्यार आगामी काळात हे जे फोंड्यान जो कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तो योग्य डेव्हलपमेंट बरे कॅन्डिडेट निवडून जर येत जाल्यारच तो डेव्हलपमेंट जायत आसता. लास्ट 10 वर्सां फोंड्या म्युनिसिपल कावन्सिलान 2 कावन्सिल्स आयले. सेकंड कावन्सिलान हांवूय मेंबर आशिल्लें. पूण हांगा जे पॉलिटिक्स घडोवन हाडलां, जे लिडरशिपाची जे वॅक्यूम आशिल्लें त्या फेलियर ऑफ लिडरशिपाक लागून आमी पळयलां की फोंडा हॅज लॉस्ट 10 years in the development process. बेतकी, खांडोळ्या, चिमला, मया आनी हळडोण्या ग्रामसभा जाल्यो. चिमला बेकायदा घरां आनी बांदकामां आड लोकांनी थाराव घेतलो. बेतकी खांडोळेचे लोक थंयच्या गॅराचो मेगा प्रकल्पाक विरोध करतात. मयेच्या दिलीप नायकाचो जाळून खून करपी जनार्दन कोकरेक कोर्टान फाशी दिवची म्हणून मयेच्या ग्रामसभेन थाराव घेतलो. मडगांवचे कोर्ट सोमाराक कोकरेक ख्यास्त फर्मावपाचे आसा. हळडोण्या मात कितलेशेच पंच आनी हरशी बोवाळ घालपी लोकांनी ग्रामसभेन तोंडूच दाखयलें ना. आता सरपंच एश्युरन्स दिला की आपण ईच एंड एवरी वार्डान डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करतलो म्हणून, आपण मनीस कामां करतलो म्हणून. आतां तशें केल्यार वेल एंड फीट तो आमकां कॉपरेट करूंक आमी तांकां कॉपरेशन आमचो लोक मातसो कॉपरेट करना. लोक ड्रेनेजीर कितें कितें उडयता. मोहन आनंद सांगलें न्हू इनलिगल आहा तितकी घरांक नोटीसी धाडा म्हणून ग्रामसभेक. मोहन आनंद हेणें सांगलें न्हू. आमी करतले सुरवात प्रोसेस 2-4 दिसांनी एक्स्ट्रा स्टाफ सुद्दां घेवन आमी नोटीसी काडपाक हें करतले. आनी 3 मेंबर तुमचो आसलो न्ही, हो सकयल कित्याक बसलो?
तेणी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन चड मस्ती केला म्हणून सकयल बसलं बोर्ड मोडला आमच्या पंचायतीचे पास आमी कंप्लेन केला एंटायर हे चिंबेल नॉट ओन्ली इंदिरानगर एंटायर चिंबल पंचायत गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी इनलिगल कितें आहा ताका पळोवन काडटले आमी त्याच्या पायथ्याचे आसात आमी आसात जायडीतले लोक आसात आणि कुड्डुकातले लोक आसात त्याच्या पायथ्याचे आसात तो प्रोजेक्ट जर जालो जाल्यार आमकां जे एनवायरमेंट आसा आमचें सगळें खराब जातलें आमी रावता थंय आमकां उदक मेळपाक त्रास जातलो कित्याक आमी सकयल उरले म्हणटा तेंचे सुवेजीस जे आसात ती एक टावनशीप कॅनॉट बी इन ए विलेज हे ऑलरेडी गव्हर्मेंटान फायनलायज केल्लें आसा त्या खातीर आमी ग्रामसभेत असो प्रश्न घातला की हो प्रोजेक्ट आमकां नाका ह्या गेरा प्रोजेक्टाक गेल्ले पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिल्लीं आसा ह्या गेरा प्रोजेक्टाक अर्द्या लोकांचो ओपोज आसा अर्द्या लोकांक हो प्रोजेक्ट जायो पण म्हाजें डिसिजन एज अ सरपंच म्हणून की लोकांक कायदेशीर प्रमाणे न्याय दिवपाचो फाल्यां लोकांक उदकाचे लायटीचे प्रॉब्लेम जाय गार्बेज प्रॉब्लेम जाय म्हणून लोक ताका विरोध करता हे बी सनद बी आहा पळय ती आसा तेका लोक आतां अर्दे म्हणटा ती सनद ना म्हणटाले पण तेची सनद तेजे दिल्या तेणें आमी तेजे लोकांनी सांगना म्हणटा आमी तेजे कडेन सनदाचे हे केले मागणी केली ती आमकां तेणी सनद हाडून प्रोड्यूस केली आनी हितून लोकांचें कितें म्हणणें आसा की तांकां बाबा लायट खंयसून दितली तांकां उदक खंयसून दितले हे तेंचें पूण आमी ते कितें आमकां लायटीचें आसा तेजें आहा ते सगळे ते वयले डिपार्टमेंट आहा पळय तांकां ते कन्सर्न करून ते दितले पयरा हांगासरलो दिलीप नायक ताचो खून करपी आरोपी जनार्दन कोकरे एका न्यायालयान तेणें हो खून केला म्हणून आरोप सिद्ध जाल्लेले आसा आज मयेचे ग्रामसभेन रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की असले निर्गुण खून करणाऱ्या ह्या आरोप्याक न्यायालयान फाशी दिवची असो आमी आज रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी आमी न्यायालयाक विनंती करता की असल्या मनशाक जगपाचो कसलोच अधिकार ना एक मतिमंद भुरग्याक फसोवन ताका मारून सगळे पुरावे नश्ट करपाचो प्रयत्न ह्या मनशान केल्लो आसा तर सगळ्या मयेकारांची मागणी जी आसा ही मागणी न्यायालयान मान्य करची आनी ताका फाशीची शिक्षा दिवची कोस्ट गार्डाच्या बोटीन धपको दिल्ल्यान दर्यान बुडिल्ल्या 6 नुस्तेकारांतले 4 जाणांच्यो कुडी आतां मेरेन मेळ्ळ्यात आयतारा सकाळी महाराष्ट्राच्या दर्यादेगे लागसार दर्यांत कोस्ट गार्डाक 2 जाल्यार नौदळाक 1 कूड मेळ्ळी कोस्ट गार्ड त्यो सांजे हार्बर पुलिसा कडेन पावयल्यो बिरेस्तारा बेतल्या लागसार दर्यांत जाल्ल्या ह्या अपघातांत 6 जाण दर्यांत बुडिल्ले दोगां नुस्तेकारांच्या कुडीचो सोद अजूनय चालू आसा मात कोस्ट गार्डाच्या चवकशेचे फुडें कितें जालें कळपाक मार्ग ना कोस्ट गार्डाच्या वैभव ह्या बोटीन ट्रॉलराक धपको दिल्ल्यान दर्यांत पडिल्ल्या 3 खलाशांच्यो कुडी आयतारा मेळ्ळ्यो भारतीय नौदलाक 1 आनी कोस्ट गार्डाक 2 कुडी मेळ्ळ्यो भारतीय नौदलाक मेळिल्ली कूड तांणी कोस्ट गार्डा लागीं दिली कोस्ट गार्डान ह्यो कुडी मुरगांव बंदरांत हाडून हार्बर पुलिसा लागीं दिल्यो बेपत्ता आशिल्ल्या दोगां खलाशांच्यो कुडी अजून मेळपाच्यो आसा ह्यो 3 कुडी महाराष्ट्राच्या वाठारांत खोल दर्यांत मेळ्ळ्यो अशी माहिती मेळ्ळ्या ICGS वैभव ह्या बोटीचें कमिशनिंग रद्द करचें अशी मागणी अपघात जाल्ल्या ट्रॉलराच्या धन्यान केल्या प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव